नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। कोकण रेल्वेची येरादारी परत सुरू। दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर ट्रेनीच्या ॲक्सिडेंटान सोपिल्ल्यांचो आकडो पावलो 20 वयर। 169 जखमीतले 24 जणांची भलायकी हुस्क्याची। हायर सेकंडरी बंद करपाच्या निर्णयाचेर चौगुले ठाम। ओनुसावन 11वेची ॲडमिशनां ना। आमदार विजय म्हणटा मुख्यमंत्री पर्रीकारान मदी पडून काडचो उपाय। कितल्याशा सरकारी खात्यांचे अकाउंट्स आणि युटिलायझेशन सर्टिफिकेटा अकाउंट्साक मेळनात वर्सांची वर्सा। फाटल्या 7 वर्सांच्या ऑडिट कारभाराचेर पळयात खासा रिपोर्ट। नुस्तेमारी खातें पोसता दर्यान नुस्तें। पहिलो प्रयोग 100% यशस्वी। तळपण आणि पोळ्या दर्यांतल्या पांद्र्यांनी 6 म्हयन्या उपरांत पडले किलांनी मोडशें आणि चणकां। शिरगांवच्या लयराईची जात्रा उर्बे उमेदीन। धोण आणि देवी होमखणांतल्यान पासार। जात्रे उपरांत लोकांची कौलाक गर्दी। पळयात शिरगांवची जात्रा। आणि कुंकळे युनियनाचे पहिले अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सर्तीन देहरादूनाच्या ONGC वस्तात। केरळाचे BPCL उपवस्तात। खबर विस्तारान। कोकण रेल्वेची येरादारी 19 वरां उपरांत सुरू जाली। नागोठणे ॲक्सिडेंटान सोपिल्ल्यांचो आंकडो 20 वयर पावला। 169 जखमी प्रवाशांतले 24 जणांची भलायकी हुस्क्याची आसा। दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर ट्रेनीक ॲक्सिडेंट जाल्ल्यान आयतारा सकाळ सावन येरादारी बंद पडिल्ली। ट्रेनीचे इंजिन आणि 4 डबे रुळावयल्यान घसरिल्ले। गोंयच्यो 5 एक्सप्रेस रद्द केल्यो। बाकीच्यो लोढा मार्गावयल्यान सोडिल्ल्यो। दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर ट्रेनीक रायगड नागोठण्या लागसार अपघात जाल्ल्यान कोकण रेल्वे मार्गावेली येरादारी बंद पडिल्ली। रेल्वेचो ट्रॅक येरादारीक सुरक्षीत म्हूण जाहीर केल्ल्यान येरादारी परत सुरू जाली। सोमारा फातोडेर सावन मार्ग येरादारीक मेकळो जालो। फातोडेर 5 जावन 2 मिनटांचेर पयली ट्रेन सुटली। म्हणजे बद्द 19 वरां उपरांत रेल्वे येरादारी सुरळीत सुरू जाली। दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर ट्रेनीचे अपघातान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 20चेर पावला। 169 लोक जखमी जाल्यात। तातूंतल्या 24 जणांची भलायकी गंभीर आसा म्हूण कळ्ळा। ट्रेनीचे इंजिन आणि 4 डबे रुळावेल्यान घसरिल्ल्यान ॲक्सिडेंट जाल्लो। ॲक्सिडेंटा उपरांत गोंयच्यो 5 एक्सप्रेस ट्रेनी रद्द केल्ल्यो। बाकीच्यो ट्रेनी लोंडा मार्गावेल्यान सोडिल्ल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हायर सेकंडरी बंद करपाचेर चौगुले सोसायटीचे व्यवस्थापन ठाम आसा। चौगुल्याची सुत्रां सांगतात हायर सेकंडरी टप्प्याटप्प्यान बंद करपाचो निर्णय 2011च्या सप्टेंबरान जाल्लो। तातूंत कांयच बदल जाल्लो ना आणि तो निर्णय फाटी घेतिल्लो ना। सोसायटीच्या अर्जाचेर जाप दिवंक शिक्षण खात्याक कांय म्हयन्यांचो प्रावस दिवन हायकोर्टान केशीचो निकाल लायिल्लो। मात सध्या सरकार आणि शिक्षण खातें दोगूय ताचेर उलयनात। आमदार विजय म्हणटा मुख्यमंत्र्यान मदी पडल्या शिवाय जावचें ना। मडगांवच्या चौगुले कॉलेजीचे उच्च माध्यमिक विद्यालय बंद करपाच्या प्रश्नाचेर व्यवस्थापन ठाम आसा। उच्च माध्यमिक विद्यालय बंद करपाची नोटीस 2011 वर्सा वेबसायटीचेर घाल्ली। सरकार मदी पडिल्ल्यान फाटल्या शिक्षणीक वर्सा विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिल्लो। मात अजून मेरेन चौगुले कॉलेजीन ह्या निर्णयाचो फेरविचार करूंक ना, तशेंच तो निर्णय फाटीं घेवंक ना। चौगुले एज्युकेशन सोसायटींतल्या सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उच्च माध्यमिक विद्यालय बंद करपाच्या प्रश्नाचेर व्यवस्थापन ठाम आसा। चौगुले उच्च माध्यमिक विद्यालयाचो प्रश्न हायकोर्टान पाविल्लो तेन्ना शाळा बंद करच्या पयलीं शिक्षण खात्याची मान्यताय घेवपाची सुचोवणी हायकोर्टान केल्ली। चौगुलेन 2013त अर्ज करून उच्च माध्यमिक शाळा बंद करपाक मान्यताय मेळची अशी विनवणी केल्ली। ही मागणी मान्य केल्या काय भायर मारल्या ह्या विशीं शिक्षण खात्यान अजून मेरेन कांयच कळोवंक ना। मडगांव वाठारांतल्या 11वेच्या विद्यार्थ्यांक हेर उच्च माध्यमिक विद्यालयांत प्रवेश दिवपाची तयारी शिक्षण खात्यान चलयल्या। नव्या सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयाची बिल्डींग बांदपाचें काम चालू आसा। 11वे खातीर प्रवेश दिवपाचें काम चालू जावच्या पयलीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मदीं पडून हो प्रश्न सोडोवचो अशें फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसायान मागलां। I remain firmly opposed to the commercialization of education. The oldest educational institution in the state of Goa cannot be closed down like a sick industrial unit. Having said this, I believe this has become like an annual affair. But I believe
that the Chief Minister who gave a public assurance in multipurpose high school on the day of the foundation stone of a new college there, that he will take all stakeholders into confidence, including the local elected legislator who is me, and resolve this issue of Chogule College to the satisfaction of all stakeholders concerned. This has been a public assurance given by the Chief Minister, and I have no reason not to believe him. And I still hope that the Chief Minister will not make a U-turn. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. वर्साची वर्सा अकाउंट्सा कडेन ऑडिट रिपोर्ट येनात म्हूण पणजे महापालिका धरून पालिकांचे अनुदान अकाउंट्सान आडावन धरला खरें, पूण बाकीच्या कितल्याशाच खात्यांनी परिस्थिती वेगळी ना. फाटल्या 6 ते 7 वर्सांत वट्ट 650 कोटींचे अनुदान आणि रिणाचो विलो लावपा विशीं 20 म्हत्वाच्या खात्यांची सुमार 7000 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां अकाउंट्साक अजून मेळिल्लीं नात. सरकारी खात्यांच्या कारभाराचेर पळयात रिपोर्ट. सरकार पालिकांक दिता ते अनुदान आणि रिणाच्या विल्याचेर अकाउंट्स खात्यान काडिल्ल्या प्रश्नांक पालिकांकडच्यान जापो मेळनात म्हूण पणजे महापालिका धरून चडशा पालिकांचे अनुदान आडावन धरपाचो आदेश खात्यान दिल्लो. वर्स 2007 सावन पालिकाकडच्यान ऑडिटाक जापो येवपाचे आसात. खरें म्हणल्यार जनरल फायनान्स नेमा प्रमाण एखाद्या खात्याक अनुदान वा रीण मंजूर जाल्ले उपरांत 12 म्हयन्या भितर त्याच्या विल्याचे सर्टिफिकेट आणि रिपोर्ट अकाउंट्स खात्याकडेन पावंक जाय. पूण सीएजीच्या रिपोर्टात सरकाराच्या ऑडिटाची परिस्थिती पळयात. 2012 मेरेन ऑडिट रिपोर्ट पळयल्यार फाटले 6 ते 7 वर्सांत वट्ट 650 कोटींचे अनुदान आणि रिणाचो विलो लावपा विशीं 20 मोठ्या खात्यांची वट्ट सुमार 7000 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां अकाउंट्स डिपार्टमेंटाक अजून मेळिल्लीं नात. तातूंतली एका वर्साची 1308 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां येवंक नात. पयशे 193 कोटी. 1 ते 3 वर्साची 1450 सर्टिफिकेटां. पयशे 219 कोटी. 3 ते 5 वर्सां मेरेन 1319. पयशे 114 कोटी. 5 ते 7 वर्सां मेरेन 731 सर्टिफिकेटां. पयशे 74 कोटी. आणि 7 वर्सां परस चड तेंपा सावन 47 कोटींची 2126 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां अकाउंट्सा कडेन आयिल्लीं नात. आता ह्या मुखेल 20 खात्यांतले 8 ते 10 खात्यांचे पेंडिंग ऑडिटाची परिस्थिती पळयात. वर्साची वर्सां जालीं अनुदान आणि रिणाच्या विल्याची सर्टिफिकेटां येनात. पालिकांची 266 कोटींची 854 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां अडकल्यात. पंचायतीची 131 कोटींची 2946. कला संस्कृती खात्याची 59 कोटींची 1947. खेळा खात्याची 49 कोटींची 359 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां. शिक्षण खात्याची 28 कोटींची 288. उच्च शिक्षण खात्याची 33 कोटींची 25. समाज कल्याण खात्याची 18 कोटींची 88 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां. लॉटरी खात्याची 28 कोटींची 13. भलायकी खात्याची 7 कोटींची 22. जाल्यार बायलां भुरग्यां कल्याण खात्याची 2 कोटी 27 लाखांची 151 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां अकाउंट्साक पाविल्लीं नात. इतल्यान जाल्लें ना, कांय खातीं तर वर्साची वर्सां अकाउंट्स आनी ऑडिट रिपोर्टूच दिना. तातूंत सगळ्यांत परिस्थिती वायट आसा ती सरकारी अनुदान घेवपी स्कुलांची. 2005 ते 2011 मेरेन 99 आस्थापनांचे अनुदानाचे खर्चाचे ऑडिट रिपोर्टच अकाउंट्स खात्याक आयिल्ले नात. तातूंत 92 स्कुलां आसात. हातूंतले दर एक स्कुलाक दिल्ले सादारण 30 ते 50 लाखांचे अनुदानाचे ऑडिट रिपोर्ट अडकल्यात. महालेखापाल सरकाराचे हे ऑडिटाचो दर वर्सा पंचनामो करता. मात फाटले कितलेशे सीएजी रिपोर्ट पळयल्यार ऑडिटाची परिस्थिती जाग्यार येताशी दिसना. हें सरकार झिरो बेजड बजेटिंगाच्यो गजाली करता. मात टॅक्स पेयराचो पयसो सरकार दिता कोणाक आनी वता खंय हाचो कांयच ताळतंत्र खात्याच्या ऑडिटा वयल्यान तरी दिसना. आंधळो डयटा कुत्रें पीठ खाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.